एलिना साल्ढाणाकडच्यान राना खाते काडिल्ल्यान गोवन्स फॉर दाबोली मोरली संघटनेन सरकाराचेर टिका केल्या। बीजेपीक गोंयकारपण आनी गोंयची जमीन आपल्याक जाय त्या कॉर्पोरेट लॉबीक दिवपाची आशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला म्हणून जीएफडीओन टिका केल्या। एलिना राना मंत्री म्हणून खंय अपेशी थारली, तिणें भ्रष्टाचार केल्लो काय हाची जाप सरकारान दिवची म्हूण संघटना मागता। एलिनान एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर कशी कसलें करप्शन केलां ओ एलिना जाली एक आडखोड ह्या सरकाराक। कित्याक आमी जाणाव एलिनान थोडे स्टँड घेतल्यात। केलोसी मिनी इंडिया हो प्रोजेक्ट घेवचो आसलो। मारिनाचेर आड म्हाका खबर पावल्या ते प्रमाणे तिराकोलची फायल तिका सायन करूंक आयिल्ली, तिणें सायन करूंक ना। हे सगळे प्रोजेक्ट मुखार व्हरपाक सरकारान राजेंद्र आलेकर हाचे लागीं ही पोर्टफोलियो दिल्या काय। माथानीच्या घरकान्नीन आता लोकांच्या हिता खातीर रस्त्यार देवची म्हूण जीएफडीओन उलो मारला। माथानीचे प्रिंसिपल सेव्ह करपाक लागतले ते स्टँड घेवचे। तिणे मिनिस्ट्री सोडची, तिणे एमएलए पण सोडचे, तिणे फकत रस्त्यारूच झुजचे व तातूंत भितरूच रावन तिणे झूज करचे। हे डिसिजन तिणे घेवचे। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। वास्को न्यू वाड्यार शेनवारा डायस बिल्डिंगेत लायटीच्या वायरीक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। उज्यात कोण जखमी जावंक ना। उजो लागला म्हूण कळटनाच फायर ब्रिगेडीची गाडी वेळार पाविल्ल्यान उजो आटापा आयलो। हांगा डायस बिल्डिंगेत स्टेअरकेसीक उजो लागलो म्हूण कॉल आयले, म्हणटकीर आमी गाडी सोमती टर्न आउट केलो आनी येवन पळय जाल्यार इलेक्ट्रीक ती वायरींग आसा मिटर बॉक्सा कडेन उजो पेटला आनी ते बॅरल आसले तेजे एक प्लास्टीक ते बॅरला पेटिलो। मागीर आमी ते पयलीं CO2 मारून पळयलो इलेक्ट्रीक वायराक। कितें लॉस जालें? लॉस जातले एक म्हाज्या हिशोबान एक 10-15-20 हजार सुमार लॉस जातले सगळें वायरींग बी धरून सगळें। आनी मागीर लास्टाक मागीर आमी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करता मागीर उदक मारलें, उदक मारून उजो पावयलो क्लियर केलो। इलेक्ट्रिशन तेंचे वायरींग पिडाव जाल्ले काल हांवें ते मनीस हाडलेले, काल ते सर्वे करून गेल्यात आनी आयज फोटोज धाडपाचे आसले ते कितले करपाचे ते कशें कितें करपाचें आयज नाल्यार फाल्यां ते अजून येवं ना आयज। गोंय सायकलिंग संघटनेन 16 ते 18 ऑक्टोबर मजगतीं गोवा इंटरनॅशनल माउंटन बायक चॅलेंज सर्त दवरल्या। सर्तीत 3.5 लाखांची इनामां दवरल्यात। माउंटन बायक चॅलेंज सर्तीत भारता वांगडा स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, पोर्तुगाल आनी नेपाळांतल्यान सायकलिंग करपी स्पर्धक वांटेकार जातले। आतांमेरेन सर्तीत 50 जाणांनी नांव नोंदणी केल्या म्हूण आयोजकांनी सांगलें। भारतांत अशी सर्त पयलेच फावट जाता। It's going to be the first of its kind event, an MTB event in India. Now, when I say first of its kind, there are basically two other events, the MTB Himalaya and the MTB Kerala, which is also held along the same lines, but these are point-to-point races. There will be two races on this day. One is a time trial, which will determine who is the fastest rider or rate the riders as per their speed. Thereafter, the riders will be doing laps, altogether 42 kilometers, laps of 6 kilometers, 7 laps of 6 kilometers each. Day 2 is what we call the Devil's Circuit. This is at Uge and the Dot property. Here, riders will be totally doing 56 kilometers, 8 laps of 7 kilometers each. And day 3 is what we have put in Tangent to be an audience-friendly lap. This is totally 32 kilometers at Dona Paula. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।